म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, जेन्ना बागुयन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब आमच्या गोंया शारांत भितर सरलो तेन्ना क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण एके नवे मांडणेन परगटूंक ताणें येवजिलें. तो रस्त्याचेर चलतना आपल्या हातान कांपीण घेवन ही कांपीण तो वाजयतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करतालो. आनी भुरगीं एकठांय येतोच तो तांकां इगोर्जेन भितर व्हरतालो आनी क्रिस्ती दोतोन कांतार करून तांकां शिकयतालो. ही ताची पद्दतीक बरो फळ मेळ्ळो. दादले तशे बायलो, भुरगीं तशीं जाणटीं चलता भोंवतना क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण कांतार करून तीं गायतालीं. जावं दाव उपदेश, जावं साक्रामेंत, जावं हेर मागणी तीं कांतार करून गायतालीं. हे भाशेन जावं शेतकार शेतांनी, जावं नुस्तें मारपी आपल्या व्हड्यांनी ही भावार्थाची स्वता कांतार करून तीं म्हणटालीं. आनी भाशेन बाबडीनो, ही नवी पद्दत, ही नवी मांडणी जी बागुयन फ्रांसीस शावेरान वेव्हारान घातली ताजो फळ दिसून येवंक लागलो. बाबडीनो, आयच्या बागुयन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमी हो विशय नियाळटाव. बागुयन फ्रांसीस शावेराचे देखीन पवित्र सभेंत नवेपण हाडुया. पवित्र सभा नवसरतेली सभा आनी आमचो गवळी बाब अंद वर्साचे गवळीक चिटीन कितें भाशेन हाजेर उजवाड घालून तो म्हणटा, पवित्र आत्मो पवित्र सभा चलयता, ती नवसरायता. आनी पवित्र सभा जावं आपल्या गवळीक उपायांनी, जावं आपल्या चिंतपांत, जावं आपल्या बांदावळींनी नवेपण हाडूंक वावुरता. आनी हें नवेपण कितें भाशेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हें नवेपण आमी हाडूंक शकता. देखून पवित्र सभेच्या जिविताचेर, इतिहासाचेर आमी नदर मारली जाल्यार पवित्र सभेन तर जायते नवेपण भितर सरलां जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पवित्र सभा चलता देखून. आनी खरें म्हणल्यार पवित्र सभा नवसरलेली जावंक जाय. पवित्र सभेन नवेपण भितर सरूंकूच जाय. नाजाल्यार आमचो बिस्म साहेब म्हणटा ते भाशेन पवित्र सभा तर नवी जायना, ती अपांगूळ जाता, ती म्हातारी जाता. देखून गरज आसा पवित्र सभेंत नवे नवे उपाय, आधुनीक उपाय जे आमकां मेळटा ताचो बरो उपयोग करून आमी पवित्र सभेची शिकवण विस्तारूंक, पवित्र सभा नवसरलेली जावंक. आनी आयची वाचपां, आयच्या आदवेंताच्या पयल्या आयताराची वाचपां आमकां असलेंच नवसरणेची पावलां आमच्या जिवितान मारूंक आनी नवेपण आमचे पवित्र सभेन हाडूंक आमकां उजवाड दिता. आयचें पयलें वाचप आमी इसायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. ज्या वाचपान इसायास प्रवादी एक लांबदीक मागणें देवाक कोत्ता. आनी ह्या मागण्यांत तो कितें मागता आमी जाणा. पयली सुवातेर बाबडीनो, जेन्ना इस्रायल पोरजा गुलामपणान आसली आनी गुलामपणाचे दीस सोंपल्या उपरांत ती आपल्या गांव घरा परतली तेन्ना तांच्या गांवची दोशा पळोवन तांकां दूख भोगली. जायतो काळ तांच्या देसान, तांच्या गांवांत तांणी शेत रोवंक नासलें म्हणटूच शेतां ओरोणें कशीं जाल्लीं. तांच्या शाराचें, जेरुजालेम शाराचें निसणटण जाल्लें. तांचें आपुरबायेचें देव मंदीर आसलें ताजो सत्यानाश जाल्लो. आनी असली दोशा, असली परिस्थिती पळोवन हे पोरजेक दूख भोगली. आनी बाबडीनो, इसायास प्रवादी ह्या पयल्या वाचपान आपल्या मागण्यांत देवाक एके भाशेन
ताची काकुलती कुलो मारतना तो उगडास कोत्ता. हें सगलें आमी भोगूंक पावल्या. ही परिस्थितीर आमी पावल्या कित्याक आमी तुका होकमान केलो, तुजे सोशील आमी पयस गेल्या. देखून ही परिस्थिती एके भाशेन आमचेर आमी मागून घेतल्या. पूण तूं कोणवाळो देव, तूं काकुलतीचो देव, तूं आमचे मोदें यो. आमी मेल्लीं कशीं जाल्ल्या आमकां जिवाळ कोर, आमी मेळ्ळीं जाल्ल्या आमकां नितोड कोर. बाबडीनो असली अपुरबायेच्या आनी मोवाळ उतरांनी इसायास प्रवादी देवाक मागण्यांतल्यान हे पोरजेची परिस्थिती देवाक एके भाशेन उबारता आनी म्हणटा, तूं जावन आसाय कुंभार, आमी जावन आसा माती. तुज्या हातान आमी घोडेक बरी माती जावंक ना, पूण ह्या फुडें आमी जावंक सोदता. आमकां एके भाशेन तूं आकार, आमकां नवीं आयदनां कोर, आमकां नवें जिवीत फावो कोर. तो बाबडीनो एके भाशेन इसायास प्रवादी ही मागणें कोत्तना एक नवेपण तांचे पोरजेच्या जिवितान हाडूंक, तांकां जिवी करूंक एके भाशेन पातकां वरवीं ती मेलोली, पूण आतां सुरेस्पराच्या हातांतल्यानूच ती जिवी जावची. ही स्वप्नां यावंडे इसायास प्रवादी पयल्या वाचपान उद्गारता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान वागून पावलो कोरींतकारांक बरयल्ले चिठीन तो कोरींतचे पवित्र सभेक उगडास कोत्ता. कोण भाशेन देवान तांकां देण्यांनी भोल्ल्यांत, वो देखून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भोल्ल्यांत. आनी देखूनच तांणी सदांच आपल्या जिवितान सर्वेस्परा देवाक विस्वाशी रावचें, ताका चिकटून रावचें, तांच्या बावडतान थीर घोट रावची. आनी सोम्याच्या दिसाक तांणी चतुरायेन तांणी तयार रावची म्हणून, अपराध विणे रावची म्हणून वागून पावलो कोरींतचे पवित्र सभेक तांकां आदेश दिता. जाल्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत बाबडीनो जेजू आमकां सगल्यांक आपयता आनी म्हणटा, जागृत रावात, तयार रावात. सोम्याचो दीस केन्ना येतलो ते तुमी नकळो देखून सदांच तुमच्या जिवितान तयार रावात, जागृत रावात, जिविताची नवसरणी करात. देव आमकां जाय ते आमच्या जिवितान उपाय दिता, वेळ दिता आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. आनी हो आदवेंताचो काळ जावन आसा, कितें भाशेन आमकां देवान दिल्लो सोयेक आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी आमचें जिवीत निठायेर घालूंक. जर आमी तर वांकडे वाटेन वेता जाल्यार नीट वाटेर आमी येवंक, जिविताची नवसरणी करूंक, नवेपण आमच्या जिवितान जोडूंक जेजू आमकां आपयता. जेजू एके भाशेन एक उदाहरण दिवन तो म्हणटा, दोनी खंयच्या वेळार येतलो, सकाळीं येतलो, दोनपारां येतलो, राती येतलो, मोदयांनीर येतलो, आमी नकळो. देखून एका विस्वाशी चाकरा भाशेन आमी देवान दिल्लें काम विस्वाशीपणान, जबाबदारीन, मोगान आमी पाडूंक जाय. तर बाबडीनो जेन्ना आमी म्हणटा आमी चतुरायेन रावंक जाय, आमी जागृतायेन रावंक जाय, आमी सदांच वी हॅव टू बी ऑलवेज रेडी, विजिलंट, वॉचफूल, तेन्ना कितें भाशेन ह्या उतरा विशीं आमी उगडास करूंक जाय की आमी रावता तें रावप जावंक जाय न्हय एका ऑल्तेरा बसून, हात पांय हालोवन बसून रावप, पूण इट हॅज टू बी एन एक्टीव वॉचफुलनेस, सुडसुडीत जागृताय. आमच्या जोण एकल्या जिवितान आमकां देवान दिल्लें काम आमी विस्वाशीपणान आमी करीत जाल्यार आमी खरेंच सुडसुडीत जागृताय आमच्या जिवितान आमी सांबाळटा म्हूण आमी दाखयतले. तो असले सुडसुडीत जागृतायेन सोम्याच्या येण्याक आमी सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आमकां जेजू आयज आपयता. बाबडीनो वागीन फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान ताणें आपल्या जिविताची नवसरणी केली देवाच्या उतराच्या उजवाडान, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान. अनेक पावटांनी आपल्या जिविताची नवसरणी केली. ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. जेजूचो मोग मनशांक परगटूंक, संवसाराक जेजू दिवंक ताणें आपलें जिवीत करशिलें. एक नवो मनीस तो जावन पवित्र सभेन नवेपण ताणें हाडलें. तशें हांव सुरवातीक तुमकां सांगतालो, नवी पद्दत ताणें वापरली. कांपीण घेवन ताणें भुरग्यांक एकठांय केली, दोतोन ताणें तांकां शिकयली आनी ही शिकोवण सगल्यांनी आपणायली. आनी हे भाशेन पवित्र सभेंत नवेपण भगीन फ्रांसीस शावेरान हाडलें. आमच्या जिवितान पवित्र सभेचे वांगडी कशे, मेलोले वांगडी कशे न्हय, शेणमोळे वांगडी कशे न्हय, आळशी वांगडी कशे न्हय, पूण जिवाळ वांगडी कशे पवित्र सभा नवसरूंक, पवित्र सभेन नवेपण आमी हाडूंक भगीन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी चलोवंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या मिसांत मागुया.